भारतीय जनता पक्षान मुरगांव पालिकेक प्रभारी म्हण म्हाका हाडला। हांगाच्या अध्यक्षाक आनी आमदाराक हांव मेळ्ळां। पालिका आरक्षण विशीं चड सारकें म्हाका खबर ना, मात मुरगांव मतदारसंघातले आमदारा मदले मतभेद पयस करपाचो हांव यत्न करतलों म्हण राज्यसभा खासदार विनय तेंडुलकार उलयला। आरडीएक्स गोवा खातीर वास्कोच्यान प्रसाद नाईक। कशा पार्टीन म्हाका हांगसर मुरगांव नगरपालिकेक एक प्रभारी म्हणून धाडला। कालच्यान हांव ह्या भागान आयला। आज आमदाराक मेळप आनी हांगसरले अध्यक्षाक मेळप कालूच फोन केला आनी कितें कार्यकर्त्याचे जावं आमचे कोण नेत्याचे तर समज सगळे सारके आसता अशें ना, विचार भिन्न भिन्न आसता जाल्यार आमी बसून सगळे सुटावे करतले। आनी आमदारान सांगलां ते चॅलेंज घेतलेले आसा, म्हणजे कितें आसूं शेवटी पार्टीचे मनीस निवडून हाडपाचें ताणें चॅलेंज घेतलें। मागीर खंयचो रिजर्वेशन जावं लेडीज जावं आनी सगळे वास्को मतदारसंघातले कार्यकर्ते आमदाराच्या नेतृत्वा सकयल हे 12 वार्डा भितर चडांत चड तेजे निवडून हाडपाचो प्रयत्न आसा। कोर्टान चॅलेंज केल्ल्या तेजी कोर्ट निर्णय दितलो। सारकें हांव तुमचें वैयक्तीक मत न्ही, म्हाजें मत मी सांगता हांव राज्यसभेक पार्लमेंटा आशिल्लो। हांव काल न्ही पयरूच आयला गोंयांत, फाटल्या 2 दिसां आदीं पावला। रिजर्वेशन कितें जालें तें अजून म्हाका खबर ना। पार्टीन म्हाका जबाबदारी दिली आनी हांगा येतकर काल पयर म्हाका कळ्ळें की वास्को भागान एक 6 हे रिजर्व जाले, लेडीज रिजर्व जाले, 12 पैकी 6 रिजर्व जाल्ले। आनीक जे कितें कार्यकर्त्याची दुखणें आसत आतां कोर्टान गेल्ले चॅलेंज केल्ल्या कोर्ट थरयतले, पूण कार्यकर्त्याचे हेजे फुडें चारय आमी आमदार एकठी जावन पार्टी हांगसर वाडोवपाचो प्रयत्न करता। प्रभारी फक्त इलेक्शना पुरतो दिल्ला म्हाका म्युनिसिपाल्टीचे। बाकीचे कितें इश्यू आसा ते मुख्यमंत्री आनी अध्यक्षा कडेन उलोवन आमी सुटावो करपाचो प्रयत्न करतले। कोणाचे गैरसमज आसल्या बद्दल पयस करता।